सर्वविद्यायै सर्वविघ्नोपशान्तये लक्ष्मीनारायण वन्दे तद्भक्तप्रवरय्याः श्रीमदानन्दे तीर्थाख्यो गुरुस्तञ्जनमाम्यहम् वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा आदा वन्दे च मध्ये च विष्णुः सर्वत्र गीते सर्वविघ्नप्रशमनं सर्वसिद्धिकरं परं सर्वजीवप्रणेतारं वन्दे विजयदोहरिम् सर्वाभीष्टप्रदं रामं सर्वारिष्टनिवारकं जानकी जानीमनिशं वन्दे मद्गुरुवन्दितम् अभ्रमं भङ्गरहितम् अजडं विमलं सदा आनन्दतीर्थमतुलं भजेता पुत्रयापहम् भवति यदनुभावादेण मुकोऽपि वा किमि जडमतिरपि जन्तुः ध्यायते प्रज्ञाकलवचनचेतो धीवता भारती सा मम वचसि विदत्तां सन्निधिं मानसे च नित्या सिद्धान्तदुर्दुवान्तभवंसनविचक्षणः जयतीर्थाङ्कितरणिर्भासतान्नोरुदम्बरे चित्रैः पदैश्च गम्भीरैः भाक्यैः मानैर्खण्डितैः गुरुभावं व्यञ्जयन्ती भातिश्री चेतीर्थभाक् कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं वाल्मीकिर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारणः शृण्वन् रामकथानाथं कुन याति पुराङ्गतिम् यपिबत् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्थं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषं गोष्पदीकृतवाराशिं मचकीकृतराकृतं रामायणमहामलारत्नं वन्दे नीलात्मजम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्दारम् दातारं सर्वदां पदां लोकाभिरामं श्रीराम भूयो भूयो नमाम्यहं तदुपगतसमाससन्धियोगं समाधपनार्थवाक्यबुद्धं रघुवरचरितं मुनिप्रणीतं धरजरस्तं वदं निशामयध्वं वैदेही सहितं सुरद्रमदने हैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमानसे मणिमये वीणासने संस्थितम् अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परं व्याख्यान्तं वरदादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलं वन्दे वन्द्यं विधिभौमेन्द्रादिमन्धारकेन्द्रैः व्यक्तं व्याप्तं स्वगुणगुणतोपदेशतकालतश्च दूतावद्यं सुखाजित् मयै मङ्गलैर्युक्तमङ्गैः सानाथ्यं तो विदधाधिकब्रह्मनारायणाख्यं पूजारत्नं भुवनवरस्याखिलश्वैर्यरत्नं लीलारत्नं जनयदुविदुरदेवतामौलिरत्नं चिन्तारत्नं दिगतिपजतां सरोजद्युरत्नं कौसल्यायालतं मम रन्मण्डले पुत्ररत्नं महाव्याकरणाम्भोधि मनस्तान्मानसं धर्म कवयन्तं रामकीर्त्या हनुमन्तमुपास्मे मुख्यप्राणाय भीमाय नमो यस्य भुजान्तरं नानाविरस्मरणानां निकषाश्मायितं बभू स्वान्तस्थानशय्याय पूर्णज्ञानमहार्णसे उत्तुङ्गवाक्तरङ्गाय मध्वद्गुदाभये नमः वाल्मीकिर्गौमुनीयान्नो महीधरपदाश्रया युद्धुग्धमुपजीवन्ति कवयस्तरणकायिव सूक्तिरत्नाकरे रम्ये मूलरामायणार्णवे विहरन्तो महीयां सह प्रीयन्तां गुरवो मम हयग्रीव हयग्रीव हयग्रीवेति यो वदेत् तस्य निस्सरते वाणी जन्नुकन्या प्रवाहवत् ब्रह्मान्दा गुरवस्सागणादिष्टं देवंश्रियपदे आचार्याः श्रीमदाचार्याः सन्तु मे जन्मजन्मनि माध्वारणमज्ञाननिधिप्रकाशं सदा मन्दहासरूपं यतीशं श्रीसुकृतीन्द्रहस्तसरोजजातं श्रीसुधीन्द्रं प्रणमामि नित्यं नमन् नमन् गुरुं सदा काशीमठाधिपं बुधं सुधीन्द्रतीर्थवन्दनं संयमीन्द्रसंयुतं
व्यंकटरमणाले दिव्य सन्निधी पाविले सर्व सत्संग प्रेमी प्रीतीनं वंदन करता. रामचंद्र तशींच इतर तेगेले ಒಟ್ಟು भरशी 4 जन चेडवां दशरथाक गेलेंच. चेडवांना जल्ली कुडले तांकां करतसलो जातकर्म संस्कार नामकरण संस्कार अशीं पुरो इतकी वसिश्ठाकरा बनून हो संस्कार करचे लागले. संस्कार म्हळ्यार आमगेलें हातूंत व्हड कर्तव्य खंयची परमात्माक संस्कार अगतीना रामचंद्र साक्षात देवूतो नारायणोची जाल्यार लोकांक दाखोवचे खातीर जावन ताणें पयसून ते चरडाल उद्देशान कोरका जाल्यार बरसांनी म्हणटात आमी तशी तो संस्कार केलो. आनी ताणें त्या वेळाचेर 10,000 गायो गोदान दान केलें. केवल रामचंद्रा खातीर मात्र न्हय, शारी चेडवां खातीर जावन ताणें गोदान इत्यादी केलें. केवल गाय आपूण काण गायक दिवची न्हय, ताका भांगराचे शिंग, ताका जावका जाल्लेली फाटी, दुदाक येंजवच्याक काशाची हाजी उर्वळ म्हणटा आमी अशी पुरो ताजे ओट. आनी ते गायक 1 वर्स पर्यंत ताका आहार जावका जाल्ली तितली वेवस्था ही पुरो करून ताणें 10,000 एक चरडाल खातीर जावन म्हणटा पळया 4 जनाल खातीर 40,000 गायो योग्य ब्राह्मणाक म्हळ्यार आपूण एका कणाक आपोवन ताका ते पुराय उपचार करून ताका कांडिलें. रायो तो दशरथ आनी पुरो जनाकय तशी दान इत्यादीक दिवन ताका नामकरण केलें. हाका रामचंद्र म्हूण केलें, आनेक लक्ष्मण म्हूण केलें, आनेकल्याक विशेश जावन भरत म्हूण केलो, आनेकल्याक शत्रुघ्न म्हूण नांव दिलां. काली सांगल्यावरीची अनिरुद्ध विशेश जावन आशिल्लें एक कामाल अवतार तो. भरत म्हणलो कामदेवाला हें करून आयिल्लो तसलो तागेलो अवतार. तशींच अनिरुद्ध नामक परमात्मा नारायणाले एक अवतार शत्रुघ्ना लागीं तांगेलो अंश घेवन ताणें थंय जन्म आयल्याचे. पूर्ण प्रमाणाचेर नारायणाला अवतार रामचंद्रा. अशीं चेडवां अयोध्या नगरी भितर भारी चंद रुपान करतना वांटून येता आसता. तांकां जावका जाल्लें शिक्षण दिलें. एक दिवस चेडवां प्रायबद्ध जावन राबल्याची तरुण रूपसंपन्न म्हूण सांगल्या बरेची रूपान तारुण्य इत्यादी तांगेल्या देहांत सौष्ठव इत्यादी करता चेडूं ती. त्या वेळार विश्वामित्राने प्रवेश जालो. विश्वामित्र पावला रामचंद्राक आनी म्हाका पेटोवन दी रामचंद्राक म्हगेल्या की म्हणून दशरथाक सांगू लागलो. दशरथान ताका दिवपा जाल्यार यावत्तू पाद्य अर्घ्य इत्यादी दिवन ताका उपचार करून निमगिता. कसल्याक रामचंद्राक हांव येता न्हय, खंयचीय तोंदर आसता रे, हांव येता तुमगेलो ओटू. म्हगेलें सामर्थ्य तो चेडूं तो तेच करून तांणी तूं घेवन तांणी चेडूं आनी ती करून घेत. तशें करून हांव येवन तुमकां जावका जाल्यार करून दिता. हांव ताजे उद्देश इतलो आशिल्लो की ताका ताण यज्ञ याग इत्यादी करचे वेळाचेर कसं की करचानज तसल रूपान करतना नाना नमुन्याचे राक्षस इत्यादी घेवन यज्ञ भंग इत्यादी करताचे. तशें करून म्हाका ते यज्ञ करचे खातीर जावन तें एक वातावरण चांग थंय निर्माण जावका, थंय राक्षसीय कृत्य कसं नाही जावच्यान ते यज्ञाचे संरक्षण करचें तसलें एक तूं येवका म्हूण सांगून हो दशरथाक आपोवचे खातीर आयला. दशरथाला सांगतना दशरथ सांगता तूं येवचें न्हय, दशरथान येवच नाका, म्हाका रामचंद्राक आनी पेटोवन दी.
मस्त थंय तो प्रार्थना करता ना म्हणून वसिश्ट आपळयता तेन्ना वसिश्ट सांगता गोंदळ घेवन उखळा तो आईल कोण विश्वामित्र तो तसल ते विश्वामित्रा उडतून ताका पेटोवन दी हें चांग विश्वामित्राले कथा भाग येवची कशी म्हणाली विश्वामित्र म्हणाली फुडें कौशिक म्हणाल तसले अंत भितरी नगरांत तो आयुधो वसिश्ठाले आशिल्ले सर्व समृद्धी इत्यादीक पळोवन ताका वसिश्ठावेर एक जाळ येता खंयचीय रूपान करतना वसिश्ठाले आशिल्ले मेगे लागीं जावका वसिश्ठा लागीं कामधेनू धूव जावन आशिल्ली नंदिनी म्हणून एक गाय आसता आनी रायान वचून पावला कौशिक महारायू वसिश्ठाश्रमा पावता त्या वेळाचेरी ताका कसन जावका तें पुरे नंदिनीला सांगलें नंदिनी कामधेनू धूव दी पुरे दिता जेवण खाण हें पुरे दितना इतलें चांग मृष्टान्न जेवण आशिल्लें भोजन इत्यादी जेवच्या कसलं कारण हें म्हणून पळयतना वसिश्ठाले पडकी आमी तशें कामधेनू लोडगा आसता हागेल संबंधी मेळ्ळें तेन्ना कौशिक महाराज सांगता वसिश्ठाक हें पुरो म्हाका दी तुका हांगा रानां भितरी आशिल्लें जाल्यार मुनीश्वराक हाजी आवश्यकत ना आमगेलें खंयची राज्यां भितर आशिल्लें जाल्यार सुभिक्ष जावन हांव तें राज्य आडलीत करून पळोवंक तसो एक वेवस्था जाता तसो करून हांव म्हाका उरकाम तेन्ना वसिश्ठ म्हळालो ती वता जाल्यार तुमी उर येता हांव तिका गांडी ना आनी तुका वच्चा येना ती पूण हाणें ताजेर बलप्रयोग करचा प्रारंभ केलो कांडून व्हरची तिका ती आयकत वर तिणें व्हरना अशीं कितलींची रक्षा भट म्हणटाची सोल्जर्स म्हळ्यावरीची तिका हांगा पडू येतना ताजी येद्राक तितलेंच एक रक्षा भट निर्माण जाता जी परस्पर युद्ध जाता त्या वेळाचेर कोणकी कौशिकाले लोक आसा तांणी सलवताच मस्त बंदा कसन जाल्यार ताका व्हरूं जायना पुनः वसिश्ठाला येता कजन करचें वसिश्ठाला युद्ध करूं वतना वसिश्ठान तागेले दंड आसतो येद्रा दवरलें कजन जाल्यार आजी येद्रा पळ तूं तो बदीन राबलो मस्त विश्वामित्र म्हणून नंतर नांव येयलें ताका कौशिकान मस्त युद्ध केलें आनी कडेक तो म्हणलो दिग्बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम एक क्षत्रिय बलाक धिक्कार असो ब्रह्मतेज म्हळ्यार अत्यंत श्रेष्ठ तसो करून ब्रह्मतेजा येद्रा खंयचे राबच्या असाध्य म्हूण सांगून ते कौशिकान हे मंत्र जपाक तपाक वत खंयचेय करून एक साधन करता तशी ताणें ब्राह्मण्य अंत भितर स्विकार केलो तेदोळ पर्यंत कौशिकू क्षत्रिय आशिल्लो ब्राह्मण्य आचारक आसलो तो ताणें तागेलो आसो करून घेतलो नित्य जप करचो तप करचो अनुष्ठान करचें हे प्रकार करून ताणें विशेष सूर्यांतर्गत परमात्मा नारायणाची एक प्रीती केली गायत्री मंत्राचो उपास्य ऋषीच भर जालो त्या देखून ताका विश्वामित्र म्हणून जगत्याकच प्रीती केलेली जगत्याक जावका जाल्यार सर्वस्व दिवचे मंत्र दिलेलो कोणें म्हळ्यार विश्वामित्रान देखून वंशगोत्राच्याक एक मनाक एक व्हड जाल्यार म्हळ्यार तांगेल पूर्वज विश्वामित्र त्या विश्वामित्रान दिलेलो मंत्रूच हांव वच्च गोत्रेचोच हांव अत्री गोत्रेचो मेगेल गोत्र भरद्वाज नामे मेगेल गोत्र कौंडण्य म्हणून कोण कशें केलें रे मोंजी करतना दिवका जाल्यार मंत्र गायत्री मंत्रूच तो कांडिलेलो कोण म्हळ्यार विश्वामित्रान हाडिल्लो तशें करून संध्यावंदना येता विश्वामित्र ऋषी शिरसी देवी गायत्री चंदः मुखीम तशें विश्वामित्रालो अनुग्रह घेतल्यार
विश्वामित्रा उडगास करून तो मंत्र आम्ही केदनाय जप करता. गायत्री मंत्र तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात म्हणून 24 अक्षर कचच. गायत्री मंत्राचे सार भागवत जायत श्रीमद रामायण इत्यादी. तसं नंतर तुम्ही तरी 10 अवतार सांगल्याचे परमात्माला 10 अवतार गायत्री मी तर मिळताच. गायत्रीन तो शब्देवचे 10 शब्द तत् सवितुः वरेण्यं भर्गः देवस्य धीमहि धियः यः नः प्रचोदयात्. एकदा तत् म्हळे तती विस्तारे तती विस्तार जावन आशिल्लो जाल्यार एक सान मासली म्हणटात जळकी सान मेळटा. तपश्चर्य करूं गेल्या कडेन उदकांत ताबून ऋषीश्वरांनी तागेलें संध्यावंदन करतना तागेलें धरलो दुनी अंजनी भितरी सान एक जळकी मेळटा. ताका दिसता कसलें हांव करूं राखूं का कडेन तें दवरून तागेलें कमंडलो घालता. तें कमंडलो व्हड जाता तें ताका आनी कडेन खंय जेव एक आश्रय करूं काय म्हणून व्हरता. तशी व्हरता व्हरता खंय खंयची उदकां आश्रया भितर घालता तितली व्हड जळकी जाता. कडेक दोनी हात पांय पडून सांगता आनी तुका हांव खंय व्हरून घालूं जायना. महासागरान घाला आतां हांव कसं करूं का कसं गदर तिकून हें विराट रूप म्हणून परमात्मा पळयतना परमात्मा सांगता मुखारी प्रलय इत्यादी केवचें आसा. तशें करून तुमी पुराय जनांनी चांग लोकांनी हाजे ओट बैसूं का हांव तुमकां सुरक्षीत आशिल्ल्या जाग्यार व्हरून पावयता म्हण तोच मत्स्य अवतार. तदनंतर येवचें कुर्मा अवतार. तत् सवितुः सविता म्हळ्यार सृष्टी करता म्हण करता. कशी सृष्टी जाय परमात्मान केलेली कुर्मावतारांतून पळया. जलधी जलधी म्हळ्यार क्षीरसमुद्राचें मथन करतना परमात्माला अवतार जालो. तेगेलें तें मंथर पर्वत फाटीर ताणें घेतलो. अजित नामक परमात्मान वयल्यान ताका धरचें. महाशेशाक काण घेवन ताका सुतवायला. एक दिकडच्यान राक्षस धरताची आनी दिकडच्यान सुर देव ताणें धरला आनी मंथन जाता. समुद्र मंथन जातना तांतू भितर देखून सर्व विशय तांत दाखोवन येवचो. ऐरावत येता तशें जी योग्य जावन आशिल्लें उच्चैश्रवस म्हणलें तसलें घोड येता. धन्वंतरी आयुर्वेदाचे देव तें पुराय वनस्पती औषधी घेवन येता. महालक्ष्मी तांतू देखून जन्मा येता. तशें जी हलाहल म्हणलें विश येता. अमृत येता. हें पुराय क्षीरसमुद्र म्हणून जाले नंतर दूध घातल्यार बकनी दही जावं का ताक जावं का तांतू देखून लोण येवं का असल मांद्र येवं का हांतू देखून येवचें खंयचें कोणाकय मिराकल म्हणटाच आश्चर्यचकित जावन केन्नाय आलोचना भायर आशिल्लो तसलो विशय. परमात्माना वयर येवचें अमृत येवचें विश येवचें महालक्ष्मीन येवचें नारायण स्वरूपी धन्वंतरेन येवचें हें पुराय चिल्लरे विशय वे. अशें सविता हाका पूर भितर देखून ताणें तें पेटयलेलें देखून महासमुद्र त्या वेळाचेर करतना आयल तसलो परमात्मा कुर्मा अवतार. तदनंतर तत्सवितुः वरेण्यं वरेण्यं म्हळ्यार वराह वरेण्यं तंतू अर्थ जावं का अशी वराह अवतार भूंयक घेवन त्या हिरण्याक्षान ते चमकल वेळाचेर संरक्षण दोन बंद केल्या देवान. तसं करून तसलें ताका मान केलेलो तसलो तत्सवितुः वरेण्यं. चारी अवतार भर्गः भृगो देवस्य धीमहि भर्गः म्हळ्यार चारी अवतार. तो नरसिंह अवतार. गर्भां दाखोवन खंयचीय एक उत्पत्ती जावची गर्भा भितर बसून थंय दाखोवन प्रसव जावचें चरडून जावन तांकां दाखोवन येवका जाल्यार गर्भ नरसिंह देव येयलो खंय दाखोवन खांब्या दाखोवन आयलो.
हाका गर्भाची आवश्यकता न्ही ते देखून पळया भर्ग म्हळ्यार शब्द बरयला रे मागशे देखून वाचिल्ल्या रे गर्भ बर्ग गर्भ हा नाही देखून भायर देखून येईल देखून भर्ग हा नरसिंहावतारो तदनंतर भर्गो देवस्य देव म्हळ्यार अत्यंत प्रितीचे ते देवान देवता अवतार जावन वामन रूपी परमात्मान येवन म्हाका 3 ಹೆಜ್ಜೆ दिले जाग दी म्हणून सांगून तागेला की दान इत्यादी केटने आनी बलीक मोक्षाक पडयलो तसलो त्रिविक्रम अवतार त्रिविक्रम म्हळ्यार सान वायुलो व्हड जालो तसो करून देवत्व म्हळ्यार कसो जालें आमी सांगताच तगेले अष्टसिद्धी इत्यादी कंची अणिमा गरिमा लगिमा प्राकाम्य असल पूरय 8 सिद्धी दाखयलेलो तसलो देव तो वाम तदनंतर धीमहि भृगो देवस्य धीमहि मही म्हळ्यार भूंय ही भूंय म्हाका दिवं का हें भूंयचें आक्रमण करोस म्हाका म्हण सांगून तागेले उडान म्हणटाच काणू समुद्रा उडोवन आमकां पुराय ही परशुराम भूंय करून दिलेलो आमकां पुराय भूंय दिलेलो कोणें रातच्याक हे भागांत तो परशुरामाल भूंय त्या देखून आमी सांगताची परशुराम क्षेत्रे हें पुराय परशुराम क्षेत्र भृगो देवस्य धीमहि धियः नंतवेलें धियः म्हळ्यार धी म्हळ्यार बुद्धी यः म्हळ्यार या गतौ केन्नाय य म्हळ्यार वाऱ्याक नांव येवचें र म्हळ्यार अग्नीक नांव येवचें ते देखून पळया आमी आतां खंयचे एक पाल्लो न्ही धरलो न्ही पुरो गेला सुक्क पाल्लो ताका एक उज्ज दिल्यार तें जोळून वतना र म्हणून जोडचें मागीर आमी ताका घालताचे सुर्र न्ही जोळून गेलें म्हणून सोतूंक घाललें तेज्यावन ताजे शब्द कसो म्हळ्यार र म्हणून त्या देखून अग्नी बीज म्हणटाचे अग्नीक र म्हळ्यार बीज वाऱ्याक सुय म्हणटात न्हय सू म्हळ्यार तें आमी घाललें वाऱ्या बीज खंयचें य बीज यम यम म्हूण पुरो भटमामानी संध्या वंदनान करतना शिकयलां ओम यम इति म्हणून हें पुराय य र हें पुरो तांकां शिकोवचें तशें वायू बीज म्हणालें य अग्नी बीज म्हणालें र अशें ताका सांगिल्लें तसलें एक बीजत्व इत्यादी कांतो हांगा या गतौ धिया चांग बुद्धीशक्तीन करतना परमात्मा उपासन करतना ते परमात्मा उठ मेळलो कोण प्राणदेव वायूलो अवतार तो कोण वायूलो अवतारू तशें कोण ताका या गतौ विशेष जावन आशिल्लें तागेलें तें अनुग्रहाक पात्र जालोलो मुख्य प्राण तशें करून रामचंद्र आनी मुख्य प्राणाल अवतार जालोलो धियः यः नंतवेल शब्द यः यः म्हळ्यार तांचो 2 अक्षर जावचे अ प्लस इ य म्हूण जावचें अस्याम इयम ईहि यः ಯಾವಾತನಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಪಟ್ಟವಳು ಅವ್ಯಾಕೃತ ಗೃಹಸ್ಥಾಯ रमया सहमोदते केदाय आनंद दिवतले जगत्याक जे आनंद दिलेले परमात्माला केदाय निरंतर रबून आशिले ಏನು ಧನ್ಯಳೋ ಲಕುಮಿ ಎಷ್ಟು ಮಾನ್ಯಳೋ ಸಾನುರಾಗದಿಂದ ನಿತ್ಯ ಹರಿಯ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತೀಗಳು म्हणून लक्ष्मीक सांगतात त्या देखून त्या लक्ष्मीक ई म्हूण नांव आहा म्हळ्यार परमात्मा जगत कल्याणकारी परमात्मा तसो करून नारायण आनी लक्ष्मी हें उठ्ठ जाल्यार यह तो खंयचो कृष्णावतार त्या देखून पुरो करचें कडेक आमी तत्सत कृष्णार्पणमस्तु म्हणून देवाक पेटोवचें अशें यह नहा हें जगत्यार कसलेंय ना म्हूण सांगून जालो अवतारू बौद्ध अवतारू प्रचोदयात नकनदील विचार पुराय आमकां मना येता अशे प्रकार जावचें हें पुराय येवचें तें कलिलें अशें तत्सवितुर्वरेण्यं तत् सवितुः वरेण्यं भर्गः देवस्य धीमहि
धियः यः नः प्रचोदय असे दशावतार हे गायत्री मंत्र आसा. ताजे पुरे तातूंत एक अवतार सार म्हळ्यार रामचंद्रान येवन सर्वस्व तागेलें तें खंयची सांगता जाल्यार देव म्हळ्यार कोण, खंयचे प्रमाणारी आमगेलें चलन वलन इत्यादी सुद्धा आमगेले आचार विचार कशे सुद्धा हे सर्व मार्गदर्शन केलें कोण तो परमात्मो रामचंद्र. हे देखूनच सगळेंची वाल्मिकी रामायण 24,000 श्लोक गायत्रीचे गायत्री मंत्र रूप आसूं. गायत्री मंत्राचे रूप म्हळें जी हांगा भागवतच्या पुरो रामायण ताजे अर्थ इत्यादी सांगू वता. अशी गायत्रीचे उपासना केलेलो तो विश्वामित्र. जगत्यागच आमकां सांगलां दिग्बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्मतेजो बलम बलम. ब्रह्मतेजत्व अत्यंत श्रेष्ठ. त्या देखून घरां भितर प्रत्येकल्यान संध्यावंदन कोरगा. संध्यावंदना आजी अवश्य मी कोरगा. प्रति एकल्यान संधी कोरका. चिरडवां घरान कोरका तशींच घरांत मलगड धरल्यान जाल्यार संधी कोरका. संधी करनाशिरा पूण आमी केवल गौड सारस्वत ब्राह्मण म्हणून सांगले ताका अर्थ ना. विशेष रूपान करतना ती परमात्मा लागीं उपासना करची आनी देवाला मागचें. इतर खंयचेय कार्यक्रम करतना आमी ताका एक मागचें एक संकल्प म्हणून आसा. अस्माकं सर्वेषां सह कुटुंबानां क्षेम स्थैर्य आयु आरोग्य ऐश्वर्य पुरा म्हाका मेळका ताजे खातीर जावन आमचें काम करचें हांवें. संध्यावंदने भितर तसल खंयचेय आमगेलें म्हाका आमचें मेळका म्हळ्यार संध्यावंदना. संध्यावंदना एक आसूचें श्री विष्णु प्रेरणया श्री विष्णु प्रित्यर्थम. देवा म्हाका तुगेली प्रिती जावकार हे तुगेली प्रिती खातीर हांव संध्यावंदन करता म्हणटना पळयात तांगेली प्रिती म्हळ्यार तुमकां खंयची मेळच्या साध्य ना. सर्वस्व जावका जेन्ना मेळटा मानसीक शांती मेळटा ताजेन करतना सेल्फ सॅटिस्फॅक्शन म्हणटात हाजेन आमगेलें जीवन धन्य जावचें. वरलेल्या वेळाचेर पुरो आमगेलें आरोग्य इत्यादी कांदू चड उणें जावच्या कारणीभूत जाता. तशें करून संध्यावंदना दिसा 3 बंद कोरका. शुक्लें व्हडना दिसा 2 बंद पूण करा. एक पंतपुणी खंडीत कोरका. गायत्री मंत्र चड म्हळ्यार 3,000 मात्र कोरका. 3,000 चड गायत्री मंत्र करूं वचनाचें. म्हाका मस्त पुरसत आसा. हांव गायत्री नित्य जप करता. 10,000 राम मंत्र करता. हांव अमकितलो मंत्र करता म्हणून सच केलो जाण करूनच. एक मंत्रांतू 24 अक्षर आसात. गायत्री 1,000 तरी म्हणटा 24,000 अक्षर जप केल्यावर जाता. तशींच 2,000 म्हणलें 48,000 जाता. 3 बंद मेळ्ळें 72,000 जाता. म्हणटा सगळे शरिरा भितर 72,000 नाडी आसच. ते 72,000 नाडीक स्पंदन दिवचे खातीर जावंक तुमी इतली गायत्री म्हणून ताजे वयर गेल्यार ताजें इलेक्ट्रिकल शॉक ओवरलोड जाता. हें कोण की मलगड्यान प्रवचनां सांगलां म्हूण सांगून आमगेलें आपासतात लागीं वचचें नाका म्हूण सांगून पुराय जनांनी बॅटरी डेड करून दवरल्या. कोणूय गायत्री करूं वचना केल्यार न्हू हें आपास करता. तशें करूं न्हय. धियो यो नः प्रचोदयात. नः म्हळ्यार संस्कृतारी ननगे म्हणूय जाता. नः म्हळ्यार नमगे म्हणूय जाता. 2 अर्थ संस्कृतारी म्हणटा. ते खंयची गायत्री म्हणटले व्यक्तीन म्हाका चांग ज्ञान दी देवा म्हूण सांगून ताणें प्रार्थना केल्यार ताका चांग ज्ञान येयलें. ताणें म्हणटना थंय जावका जाल्लें परिसर चांग रूपान करता निर्माण करून दिलें. तागेले माण इत्यादीक दवरून ताका संदी करून कूल केलें. ना ताणें संदी करना तेकड वतना ताका ताणून ना रे संदी कोरका तुवें अशी तागेल करान बलवत्तर जावन संध्यावंदन इत्यादी करयल्यार
तें घराक ताणें बर मागल्यावर जाता, तशीच तें वाटरां मागल्यावर जाता, खंयची की ताण बैशील जाग्याक पुराय सगळेच आमगेले समाजाक राष्ट्राकच बर मागल्यावर जाता. तशें करून ही संध्या वंदना इत्यादी कोरगा पळया. आतां काल कितलें वायट आसा म्हूण पळया. संदी गरी म्हूण सांगल्यार थंय तो मिरसांग घालून आमकां हांगा खारी उजा सुरू करता. काल उतारे आमकां अनुकूल केन्ना म्हळ्यार ही डिस्टर्बन्स कितले तो तुमकां म्हळ्यार आलोचना करता जाल्यार विचार. प्रच्छा निर्गम मार्ग मंदिर गती ही प्रश्नक्रिया संभवम अष्टमंगलांतन येता अशी चढ उणें जालें म्हळ्यार कुठलें व पुराय दोशान सांगचे खंय तरी जावन आयल्या वरीच. काल्याकलो सांगता इतले सभा कार्यक्रम जाता आसा समज 40 जनांची म्हूण. आतां पुराय वॉट्सॅपार आनी मेळ्ळें खूब बरोवच्या प्रारंभ केला. प्रवचन जाता आसूची वटू 40 जन खंडीत 40 जन जावका म्हणना. वेदव्यास आलो पूत जावन आशिल्लो शुक महामुनीन परीक्षित राया एकल्याक सांगिल्लें सगळें भागवत. तशें करून परीक्षिताक आनी हांगा कंपॅरिजन केलें हांगा 39 चड आसा म्हूण जालें न्हय वय. तो कांय हे न्ही तागेल्या कसो की मोबायल आसा तो मोबायलार ताण ताका हें घालचें कशें जालें व्हडली बटमाम जाले मोबायल हें तें पुराय दवरून पडनाचें. आमी धरताचे मोबायल आमकां हें गोतच पळोवच्याक कोण कसो कमेंट्स केल्यार कसो केला म्हूण पळयताचे आमी. तशें प्रती एक हंत भितर तांगेलें वैयक्तीक द्वेश इत्यादीक आसूचे ते पुराय येवच्या कारण कसो न्हय आमी मात्र स्थान मान सांगचे ओडोड्ड संध्या वंदन करनाच कोरका जाल्यार घरा भितर करनाच अशें हें सांगल्यार तांकां चिकेची एक मनान दुखता. ताका कसर करची म्हूण कळना सांगना अशी उपाय ना. कसं जाल्यार काय म्हळ्यार आमगेलें तें आचार्य म्हणून एक नाम आसा. आचार्य म्हळ्यार आचनवती ಹೇಳಬೇಕಾದದ್ದು ಹೇಳಬೇಕು म्हणून सांगता जाल्यार सांगचें. आमगेलें आतां देखून कसले एक चूक जाल्यार चुकूक पूण घेवंक. काल एक स्लीप ऑफ टंग सांगतना विचार खंयची गेलो रावणाक वालीन तागेले चेरडाले पडल्याक बांदलो म्हूण ते चुकून थंय मेघनाद म्हूण आयलें. मेघनाद न्हय अंगद. हांव तें रमेशाला वतना सांगलां काली चुकलो रे थंय हांव गेले मात खंयची आशिल्लें. तशें खत आसच्या पुरो त्या वेळाचेर आमगेलो कामती आसा ताणें कन्फर्म केलें बट माम तो अंगद की मेघनाद अशी एक संगीतान जाल्यार फुडें एक वेवस्था आशिल्ली. धारवाड आनी हुबळी गेल्यार तांणी सांगचें मंगळूरನಲ್ಲಿ हाडी तोरिसಬೇಕು म्हळ्यार मंगळूरा भितर तुमी सांगून तुमगेलें खंयची की संगीत सांगून दाखया म्हूण. हांगा रामनाथ जाल्यार नेजिलेचें बैसल्यार ताणें बेसूर म्हूण गेले कुडले कुडले धरता आशिल्लो तो न्हय हें अशें न्हय हें अशी म्हूण का म्हूण. अशी आज हांवें देवा लागीं येद्राक पळयलें भजनाक विंगड विंगड मंडळी इत्यादी येता भजन करताच. आज काली भजन इत्यादी खंय वचून पावल्या म्हळ्यार विचार करूं का तांणी माईक आसता देवालयात भजन की आमी एक अशी सभा कार्यक्रमा भितर म्हळ्यार भजन म्हळ्यार आलोचना करूं. देवालया भितर कसलेय तुमी एक प्रसाद घेवका जाल्यार देवाक तीर्थ मात्र घेवका भायर देखून घेवन येवन बाटले भितर उद्दाडचें ऊन उद्दाण दवरचें तुमी तें उश्टी करून पिवचें तीच बाटल्या बसण्यालार दवर न्हू देवस्थान बस स्टँड वच्चा नज देवता मंडळां येद्राक तुमकां तरी वेवस्था आसा. उद्दा पिवका जाल्यार उठान भायर वचून पिवन येवका. कितले की हॉटलांक घालताच भायलें फूड भितर एलावड ना. तसं आमगेलें देवालय तशीं की कुशीन घेवन येवन भितर येवन पिविता भितर येवन खाविता म्हळ्यार कुठलें तुमकां जाता तुमगेले इतले तुमी आचार विचार तुमगे इतले बदलावणी करूं जाल्यार
त्या वेळाचेर तुमी आमकां दाखयतना कसं म्हणटा जे आनी पुरो ऑर्थोडॉक्स आमगे एक फ्रेम करताचे तुम कुशिचिलें तुमी करचें म्हण इदू देवर मने ताका धर्मशास्त्र आसा त्या धर्मशास्त्रा भितर कशी चोलका तुमी म्हणून तसं बरोवन दवरलेलो आसा शास्त्र ग्रंथ उल्लेख करता देवाक खांद मारून तुमी करतना पॅन्ट शर्ट इत्यादी घालून तुमी खांद मारू नज आमगेल भारतीय संस्कृती कसो ड्रेस कोड आसा ते ड्रेस कोड तुमी यूज करका म्हाका मेगेन रगता सामर्थ्य म्हणून कुडले उड्ड आणू येता बरो करून संदी हे मारच्या नज प्रति एक गारी ताजी म्हळें डू आनी डोंट्स म्हूण ताका ताका सांगेल काम आसा तशें त्या वेळाचेर कितें जालें फकत तांणी कोण की चा पी न्ही तांकां थंय चा पिनी चा व्हरून दिवच्यो हांव पळयलां रंगचिलेऱ्यांनी येवच्यांक भजनां सप्ताव तो मस्त वेळ बसला ना म्हणून ताका थंय चा पिनी चा ताणची उश्टी करून पिवचे आनी उश्टी ग्लास रंगचिलेर दवरचे असल एक आस्पद मेळ्ळेल्या वेळाचेर सांगता जाल्यार कर्तव्यच मेगेलें तसं कोण चांगला निष्ठुर भाशी म्हणून जाल्यार आवडना तशी विश्वामित्रान दिलो तसलो तो गायत्री मंत्र आमगेले सगळे समाजान निरंतर ताची उपासना करता तशी राखून आमी ब्राह्मण्य राखून हाडका जाल्यार तसं आमगेलें कर्तव्यच तसलो विश्वामित्र सांगता दिग्बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्मतेजो बलम बलम ब्रह्मतेजाक ब्राह्मण्याक असेल तितले मोल विंगडकीन जागे ना म्हूण सांगून तो येता तसलो विश्वामित्र हो हठवादी तो ताणें हस्तेचेर राबून तागेले आशिल्ले तसो आयुध काण उबारून खंय तरी वचन पावता पळय तितली व्हड सगळ्यांचे स्वर्ण राशी घालून दान दिलेलो मनीस तो असल चिल्लरेचो वजो न्हय धर्मिष्ठ तसल घेवन राबला वसिश्ठा लागीं निमगेतना दशरथान निमगेलें आतां कसं कोलका वसिश्ठ म्हणालो पळय तो ब्रह्मर्षी आशिल्लो देवर्षी जाला तसलो अत्यंत व्हड तो ताका कसान तागेलें मन आसा तें तूं पेटोवन दी कडेक तूं दशरथान तागेले पुरोहित्यान सांगिल्लें तसलें उत्तर वसिश्ठाक मान्य करून राम लक्ष्मणाक आगेलो ओटू पेटोवन दिलो रान्नावताची थंय तो पुराय पाल्ल्याचें ओट्टू करून राम लक्ष्मणाक न्हिदयता एरदूस सकाळी पलपल्यारी 4 गंटे 4:30 गंट्यांक ताणें जागोवचें कौसल्या सुप्रजा रामा पूर्वा संध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ नरशार्दूल कर्तव्यं दैवमान्यकं हे देवा कौसल्या सुप्रजा रामा कौसल्येल चिरडतो ಅಲ್ಲಿ जालें तूं उठ देवा कर्तव्यं दैवमान्यकं देवान कोरका जालें कर्तव्य तुगे नित्य संध्योपासना इत्यादी करी म्हूण सांगून विश्वामित्रान ताका सांगचें विश्वामित्रा गोतो स्व देवूची तसं करून तो सांगता दैवमान्यकं तूं देव तसं करून तूं कोरका जाल्यार आमकां संरक्षण करचें खातीर देवान उठ देवा म्हूण सांगून त्या देवान सेव करता हांगा आयोजन केलेलें न्ही विशेष जावन आतां मुखावेल कार्यक्रम इत्यादी आसा तशें देखून मुखावेल कार्यक्रमाक अनुकूल करून दिवका म्हणून बेसतना सांगला म्हाका जगणान तशें देखून देव परमात्माक रामचंद्राक विश्वामित्रान आपोवन व्हेलेलो तागेलो ओटो लक्ष्मण आसा थंय न्हिदलेल्या देवाक विशेष जावन तूं उठाका देवा आनी आमकां अनुग्रह कोरका म्हण ताणें मागलां तसलें तें मागील देवाक रामचंद्राक आमगेले वरदेन स्वाम्यांनी स्तुती केलेली पुरोजनाक वांटलां तें पुराय ओटोची वाजून घेया
चन्द्रमाश्रये मयेर्जवर्णसुन्दरम् रामचंद्र आमकां सर्वांक अनुकूल करो, सर्व विशयांतूं आमकां अनुग्रह करो म्हणून स्वाम्या लागीं देवाला मागताची. आज सांगिल्लें तूं कसलेंय चड उणें हें म्हगेलें वैयक्तीक अभ्यासाचें उणेंपण म्हूण लेखुगा. तशींच चांग विचारू परमात्मालो अनुग्रहान करतना परमाचार्य सुधीर स्वाम्याला अनुग्रहान करतना मेळ्ळेलें म्हूण तुमी लेखून स्वीकार करतात. असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतगमय. ओम शांति शांति शांति. ओम व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये. वासिष्ठाय नमो नमः. वेदव्यास हरि जय जय, वेदव्यास हरि जय जय, वेदव्यास हरि जय जय, वेदव्यास हरि जय जय. मंगलनगरी मायापुरी, मंगलनगरी मायापुरी. संग शिष्यांक घेऊन चारी, संग शिष्यांक घेऊन चारी. गंगा तीरारी बसला, गंगा तीरारी बसला हरी. गंगा तीरारी बसला श्री हरी. गंगा तीरारी बसला वेद व्यास हरी. गंगा तीरारी बसला. मंगल नगरी मायापुरी, मंगल नगरी मायापुरी. संग शिष्यांक घेऊन चारी,
संग शिष्यांक घेऊन चारी गंगा तीरारी बसला, गंगा तीरारी बसला श्री हरी गंगा तीरारी बसला, वेद व्यास गंगा तीरारी बसला. व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये. वासिष्ठाय नमो नमः. वेदव्यास हरि जय जय, वेदव्यास हरि जय जय, वेदव्यास हरि जय जय, वेदव्यास हरि जय जय. शब्द परब्रह्म पादरायणु, शब्द परब्रह्म पादरायणु, व्यक्त सुधींद्र गुरुलय चित्तांतु, व्यक्त सुधींद्र गुरुलय चित्तांतु, सूक्त ज्ञान अनि अभय दीवनु, सूक्त ज्ञान अनि अभय दीवनु, भक्तांक उद्धार कोरचे खतीर, भक्तांक उद्धार कोरचे खतीर, गंगा तीरारी बसला हरी गंगा तीरारी बसला, वेद व्यास हरी गंगा तीरारी बसला. मंगल नगरी मायापुरी, मंगल नगरी मायापुरी, संग शिष्यांक घेऊन चारी गंगा तीरारी बसला हरी गंगा तीरारी बसला, गंगा तीरारी बसला, वेद व्यास हरी गंगा तीरारी बसला. व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये. वासिष्ठाय नमो नमः. वेदव्यास हरि जय जय, वेदव्यास हरि जय जय, वेदव्यास हरि जय जय, वेदव्यास हरि जय जय. सत्य सनातनु श्रीनिकेतनु, सत्य सनातनु श्रीनिकेतनु, सत्यवतीले वरतनय जाऊनु, सत्यवतीले वरतनय जाऊनु, सत्य प्रतिपाद्य सप्तर्षि धामांतु, सत्य प्रतिपाद्य सप्तर्षि धामांतु, सत्यात्म श्री हरी हरी हरी. वेदव्यास हरी, वेदव्यास हरी 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 हरी. सत्यात्म श्री हरी, सत्यात्म श्री हरी, सत्यात्म श्री हरी, शुकांक घेऊनु, सत्यात्म श्री हरी शुकांक घेऊनु, गंगा तीरारी बसला, गंगा तीरारी बसला. मंगल नगरी मायापुरी, मंगल नगरी मायापुरी, मंगल नगरी मायापुरी, मंगल नगरी मायापुरी. संग शिष्यांक घेऊन चारी, संग शिष्यांक घेऊन चारी, गंगा तीरारी बसला,
गंगा तीरारे बसला श्रीहरी गंगा तीरारे बसला श्रीहरी गंगा तीरारे बसला गंगा तीरारे बसला वेद व्यास गंगा तीरारे बसला वेद व्यास हरी गंगा तीरारे बसला व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः वेदव्यास हरि जय जय वेदव्यास हरि जय जय वेदव्यास हरि जय जय वेदव्यास हरि जय जय। प्रसन्नमूर्ति ज्ञाननिधि प्रसन्नमूर्ति सुधीन्द्रतीर्थ हृदय प्रिया वेद प्रिया वेदव्यास प्रिया नाद प्रिया जगन्नाथ प्रिया वेद प्रिया वेदव्यास प्रिया नाद प्रिया जगन्नाथ प्रिया। कलियुगांतु महाविष्णुलो अवतारू काशी मठ संस्थान श्री अतिवरू कलियुगांतु महाविष्णुलो अवतारू काशी मठ संस्थान श्री अतिवरू शांत दयानिधि वेद विशारदू शांत दयानिधि वेद विशारदू लोक कल्याण कारण श्री हरि गुरु वेद प्रिया वेद व्यास प्रिया नाद प्रिया जगन्नाथ प्रिया वेद प्रिया वेदव्यास प्रिया नाद प्रिया जगन्नाथ प्रिया। हरिप्रिया भूवैकुण्ठ पवित्र हरिद्वार हरिप्रिया भूवैकुण्ठ पवित्र हरिद्वार भागीरथी तु भव पाप परिहार भागीरथी तु भव पाप परिहार हरिप्रिया भूवैकुण्ठ पवित्र हरिद्वार हरिप्रिया भूवैकुण्ठ हरिप्रिया भू
तू भव पाप परिहार भागीरथी तू भव पाप परिहार मारुतिले सन्निधान सद्गुरु वृंदावन मारुतिले सन्निधान सद्गुरु वृंदावन दर्शन भाग्य दर्शन भाग्य. हे तिन्ही दिवसाचे सांस्कृतिक कार्यक्रम आम्ही प्रारंभ करता आसाची. आज ही भजन संध्या कार्यक्रमांतू आमगे लोट आसाची कारकळचे सुप्रसिद्ध गायक पालडका शेषगिरी पाई आनी हांकां सहकार दिता आसाची आमगे लोट को आर्टिस्ट आमगेले रोहितजी कामतल ಬಗ್ಗೆ सांगचे जाल्यार आनी वॉइस ऑफ JSB तो लास्ट टाइम फायनलिस्ट जावन आयिल्लींची आनी आतां इंजिनियरींग शिकता आसाची. हांकां हार्मोनियमान सहकार दिता आसाची हेमंत भागवत, तबलान सहकार दिता आसाची श्रीदत्त प्रभू, पकवाजात सहकार दिता आसाची उपेंद्र मल्ल्या आनी ताळान सहकार दिता आसाची प्रतीक्षा प्रभू. हांकां आडಳಿತ मंडळ तर्फेन आमगेले चातुर्मास समिती तर्फेन आनी सर्व समाज बांधवां तर्फेन हार्दिक जवान स्वागत करता. आता कार्यक्रम प्रारंभ जाता. हरि हरि गुरुभ्यो नमः. Hare
तीर भज जर भज बीमा भज नामा जागज गज गज
माता भवानी है
देवा तुला सोना
महाराजा महार तुमचा 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 महाराजा 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 महार
हनुया तोकडा हनु रेणुया तोकडा रेणुया तोकडा तुका तुका तुका
रंगा 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 बारो बारो 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 रंगा बारಯ್ಯ ಯದುವೀರ ಹಿರೇಳು ಭುವನಾದ ಬಾರಯ್ಯ ಯದುವೀರ ಹಿರೇಳು ಭುವನಾದ ಬಾರೋ ಬಾರೋ ರಂಗ ಬಾರೋ ಬಾರೋ ರಂಗ ಬಾರೋ ಬಾರೋ ರಂಗ ಬಾರೋ ಬಾರೋ ರಂಗ ಶ್ರೀರಮಣಿಯ ಮನೋಹರ ವಾರಣ ಬಯಲಿ ವಾರ ಶ್ರೀರಮಣಿಯ ಮನೋಹರ ವಾರಣ ಬಯಲಿ ವಾರ ಕರುಣಾಕರ ದೀನೋದ್ಧಾರ ಸರ್ವಾಧಾರ ಪರಮ ಉದಾರ ಸುರ ಸಹಕಾರ ದಯಾ ಸಾಗರ ಬಾರೋ ಬಾರೋ ರಂಗ ಬಾರೋ ಬಾರೋ ರಂಗ ಬಾರೋ ಬಾರೋ ರಂಗ ಬಾರೋ ಬಾರೋ ರಂಗ ಯದುವಂಶಾಂಬುದಿ ಸೋಮ ವದಗುವೆ ಸ್ಮರಣೆಗೆ ನೇಮ ಯದುವಂಶಾಂಬುದಿ ಸೋಮ ವದಗುವೆ ಸ್ಮರಣೆಗೆ ನೇಮ ಯದುವಂಶಾಂಬುದಿ ಸೋಮ ವದಗುವೆ ಸ್ಮರಣೆಗೆ ನೇಮ ಯದುವಂಶಾಂಬುದಿ ಸೋಮ ಯದುವಂಶಾಂಬುದಿ ಸೋಮ
धामता श्री हरे जड़ करी बलसागर गोविंदा धामता श्री हरे जड़ करी बलसागर गोविंदा धामता श्री हरे जड़ करी बलसागर गोविंदा दामता श्री हरे जड़ करे बलसागर गोविंदा दामता श्री हरे जड़ करे बलसागर गोविंदा बलसागर गोविंदा बलसागर गोविंदा बलसागर गोविंदा नामता श्री हरि जड़ करी बलसागर गोविंदा तुझिया चरणी
हरितो परमानंद दे प्रसाद वेंकटेशा दे प्रसाद वेंकटेशा दे प्रसाद वेंकटेशा जगताच्या आनंद रे नारायण रमारमण नारायण रमारमण मधुसूदन मधुसूदन करुणागना नारायण रमारमण नारायण रमारमण श्री कृष्ण गोविंद व्यासाय भवनाशाय श्रीशाय गुणराशमे हृद्याय शुद्ध विद्याय मध्वाय च नमो नमः
तीर्थ विठ्ठल क्षेत्र विठ्ठल तीर्थ विठ्ठल क्षेत्र विठ्ठल तीर्थ विठ्ठल क्षेत्र विठ्ठल देव विठ्ठल देव पूजा विठ्ठल देव विठ्ठल देव विठ्ठल क्षेत्र विठ्ठल देव विठ्ठल देव पूजा देव विठ्ठल देव पूजा
नम मणे कारणे
देवकी नंदन हरि मधुसूदन नंदन हरि मधुसूदन असुरांतक मुरलीधरा असुरांतक मुरलीधरा सर्वाला सर्वेश्वर मुनी सर्वाला सर्वेश्वर मुनी मानस संचार परम पुरुष उरगासन वाहन परम पुरुष उरगासन वाहन दुरितान वानला दुरितान वानला सरसिजा कामन पिता मुचुकुंद वरदने कामन पिता मुचुकुंद वरदने कामन पिता मुचुकुंद वरदने शिव जनक नारायणा शिव जनक नारायणा शिव सदांजन शिव सदांजन
ಕೇಳದೆ ಕೂಗಿದರು ಧ್ವನಿ ಕೇಳದೆ ಕೂಗಿದರು ಧ್ವನಿ ಕೇಳದೆ ಶಿರಬಾಗಿದರು 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 ಹೃದಯ ಬಾರದೆ ಕೂಗಿದರು ಧ್ವನಿ ಕೇಳದೆ ಕೂಗಿದರು ಧ್ವನಿ ಕೇಳದೆ ಕೂಗಿದರು ಧ್ವನಿ ಕೇಳದೆ ಸಿಂಧು ಶಯನ ಶೇಷಾದ್ರಿವ ಸಿರಿ ನಂಬಿದ ಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬದರ ಸಿಂಧು ಶಯನ ಶೇಷಾದ್ರಿವ ಸಿರಿ ನಂಬಿದ ಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬದರ ಸುಂದರ ಮೂರ್ತಿ ಒಂದಿನ ಸ್ವಪ್ನದಿ ಸುಂದರ ಮೂರ್ತಿ ಒಂದಿನ ಸ್ವಪ್ನದಿ ಸುಂದರ ಮೂರ್ತಿ ಒಂದಿನ ಸ್ವಪ್ನದಿ ಬಂದು ಪದಾದ್ವಯ ಬಂದು ಪದಾದ್ವಯ ಚಲದಿ ತೋರಿಸು ಕೂಗಿದರು ಧ್ವನಿ ಕೇಳದೆ ಶಿರಬಾಗಿದರು ಹೃದಯ ಬಾರದೆ ಕೂಗಿದರು ಧ್ವನಿ ಕೇಳದೆ ಕರುಣಾ ಶರದಿಯು ನೀನಲ್ಲವೇ ಕೃಷ್ಣ ಶರಣಾಗತರಿಗೆ ದೊರೆಯಲ್ಲವೇ ಕರುಣಾ ಶರದಿಯು ನೀನಲ್ಲವೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಕರುಣಾ ಶರದಿ ನೀನಲ್ಲವೇ ಕೃಷ್ಣ ಶರಣಾಗತರಿಗೆ ದೊರೆಯಲ್ಲವೇ ಮೊರೆ ಹೋಗವರಿಗೆ ಮರೆಯಾಗುವರೆ ಮೊರೆ ಹೋಗವರಿಗೆ ಮರೆಯಾಗುವರೆ ಸರಿಯೇ ಜಗದೊಳು ಸರಿಯೇ ಜಗದೊಳು ಸರಿಯೇ ಜಗದೊಳು ವಿಜಯ ವಿಠಲ ಕೂಗಿದರು ಧ್ವನಿ ಕೇಳದೆ ಕೂಗಿದರು ಧ್ವನಿ ಕೇಳದೆ ಶಿರಬಾಗಿದರು ಹೃದಯ ಬಾರದೆ ಕೂಗಿದರು ಧ್ವನಿ ಕೇಳದೆ ಶಿರಬಾಗಿದರು ಹೃದಯ ಬಾರದೆ ಭೋಗಿ ಶಯನ ಭುವನಾಧಿಪತೆ ಭೋಗಿ ಶಯನ ಭುವನಾಧಿಪತೆ ಆಗಮನವೆಂದಿಗೆ ಆಗುವುದೋ ಪ್ರಭು ಆಗಮನವೆಂದಿಗೆ ಆಗುವುದೋ ಪ್ರಭು ಕೂಗಿದರು ಧ್ವನಿ ಕೇಳದೆ ಶಿರಬಾಗಿದರು ಹೃದಯ ಬಾರದೆ ಕೂಗಿದರು ಧ್ವನಿ ಕೇಳದೆ ಧ್ವನಿ ಕೇಳದೆ ಧ್ವನಿ ಕೇಳದೆ ಹಾದಮೂರ್ತಿ ನಿಲ್ಲ ಪಾದ ಮೋದದಿಂದ ಭಜಿಸುವೇನು ಸದಾಯನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡು ಸದಾಯನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡೋ ಶ್ರೀ ಹರಿ ಸದಾ ಎನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ
ನಿನ್ನ ನಾನು ಬಿಡುವಲ್ಲ ಎಂದ ನೀನು ಬಿಡಲಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಹಿಮಾ ವಿಜಯ ವಿಠಲ ವಿಠಲ सुंदर जावन आशिल्ले भक्ती संगीत कार्यक्रम प्रस्तुत केलेले आमगेले पालडका शेषगिरी पै आनी रोहित जे कामत तांकां आडಳಿತ मंडळी तर्फेन तशीच आमगेले चातुर्मास समिती तर्फेन आनी सर्व समाज बांदल तर्फेन धन्यवाद. आता तांकां सन्मान कोरका म्हणून वसंत माधव भट आसा हांगा तांकां येवन तांकां सन्मान कोरका म्हणून तांगेले ಒಟ್ಟು आमगेले मोहन शेणे आसा वीर ವೆಂಕಟೇಶ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿचे तांणी दोग जण येवन आर्टिस्टांक कलाविदांक पुरा सन्मान कोरका म्हणून तांगेला विनंती करता. आमगेले ಒಟ್ಟು दिनकर कामत आसा आमगेले कल्चरल कमिटी सदस्य तांणी तांकां सहकार दिवका. आमी पयरी जनवरींतू आमी एक अनाउन्समेंट केलेले निरूपण करच्याक आमगेले चेडवांक एक अवकाश दिवका म्हणून. आमगेले चेडवांक कोणाक स्टेजार येवन निरूपण हे सांस्कृतिक कार्यक्रमांनी 48 दीस जावचे आसा. खंयचे चेडवांक स्टेजार येवन निरूपण करच्याक इंट्रस्ट आसला री तांणी कल्चरल कमिटी नांव दिला री प्रत्येक कार्यक्रमाक तांकां अवकाश दिताची. इथं म्हळ्यार स्टेज फेर आशिल्लो वचच्याक आनी चंद रितीर उलोवच्याक तांकां एक अवकाश दिवका म्हळ्यार आमगेल्या मनांत आसा. कोणेय तांकां निरूपण करच्याक तांकां इंट्रस्ट आसला री तांणी तांगेलें नांवां हांगा सेवा कावंटरार दिवयता आनी नेक्स्ट जावचे प्रोग्रामाक तांकां आपोवन तांगेले करा निरूपण करचें तशें जाल्यार आमकां तांकां अवकाश दिताची. हे सांगूक हे पुरा ऑनलायनार वता आसता कोणेय भायर बसला री भितर बसला री हे मनांत दवरून घेवन निरूपण करच्याक अनाउन्समेंट करच्याक म्हळ्यार MC मास्टर ऑफ सेरेमनी म्हणटाची तसो जाल्यार कार्यक्रम करच्याक तांकां अवकाश दिता. वसंत माधव भट आजी शेषगिरी मामाक आनी रोहिताका हार्मोनियम अंत साथ दिलेले हेमंत भागवत तशीच पकवाजा साथ दिलेले उपेंद्र मल्ल्या तबलान साथ दिलेले श्रीदत्त प्रभू आनी ताळान साथ दिलेले प्रतीक्षा प्रभू हांकां सर्व जनाक धन्यवाद. पायी सिद्धार्थ बेलमण हांगेले कार्यक्रम चांग आर्टिस्ट तुम्ही पुरा वग्य उका हे कार्यक्रम आमी भक्ती संगीता कार्यक्रम प्रस्तुत करचे आमगेले समाजाच्या जना खातीर गरकड बैसून टायम वेस्ट करून ऑनलायनार पळोवचे नाज्या हांगा येवन राज्यांगणा बैसून तुम्ही पळोवन हे कार्यक्रम तुम्ही चंद करून एक आयकुका म्हणून एक तुमगेले विनंती करता. पाय सिद्धार्थ बेलमण हांगेले कार्यक्रम 7 गुण 7 ते रामायणाचे ज्ञानसत्र 7 गुण 9 ते हांगेले भक्ती रसदारा हे कार्यक्रम चलता आसा. तुम्ही सर्व जणांनी येवका म्हणून हांव पुनरपी विनंती करता.
सोही परम पद पाएगा, सोही परम पद पाएगा, सोही परम पद पाएगा, सोही परम पद पाएगा। जो बजे हरि को सुधार, जो बजे हरि को सदा, लोही परम पद पाएगा, लोही परम पद पाएगा, सोही परम पद पाएगा, सोही परम पद पाएगा, सोही परम पद पाएगा। दृढ़ भरोसा मन में करके, दृढ़ भरोसा मन में करके, दृढ़ भरोसा मन में जो जपे हरि नाम को सदा, हरि नाम को सदा, जो जपे हरि नाम को सदा, हरि नाम को सदा, आनंद आनंद बीच समाएगा, सोही परम पद पाएगा, सोही परम पद पाएगा, सोही परम पद पाएगा, सोही परम पद पाएगा, सोही परम पद पाएगा। देव देवा सद्गुरु देवा, देव देवा सद्गुरु देवा, सुदीर्घ प्रीत पाई, सुदीर्घ प्रीत पाई, सुदीर्घ प्रीत पाई। चंद्रवदना मंदहास, चंद्रवदना मंदहास, भीमरो रक्षमं, भीमरो रक्षमं, देव देवा सद्गुरु
ಶ್ರೀನಿವಾಸ ವೆಂಕಟರಮಣ ಗೋವಿಂದ